मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी शुभ वर्तमानान एक धाकटुली वपार आयकल्या. पूण ह्या वपारांत खूब खूब गिन्यान आसा. ती वपारी आमचे जे फुडारी आसात, फुडारी कोण जायत, आवय बापूय, तशेंच कसले संस्थेचे फुडारी. जेजू म्हणटा एक बरो फुडारी कोण? तो आपलो दोळे उगडून रस्तो चलता आनी दुसऱ्यांक सोगेपणान तांकां तेज्या बरोबर व्हरता. तो बरो फुडारी. आनी कुड्डो फुडारी कोण? जो आपणाकूय विसरोन, आपले जे तत्व आहा ते विसरोन संवसाराचें तत्व एके भाशेन आपणावून लोकांक एक भाशेन वाट दाखोवंक सोदता. अशें केल्यार कितें जातलें? तो आनी लोकूय ताच्या फोंडान पडटलो म्हूण देव सांगता. तो जेजू म्हणटा दोळे उगड, देवचे तत्वां आपणावन आनी मागीर लोकांक बरो रस्तो दाखोय. मागीर देव एक उदाहरण दिता. कशें तर उदाहरण दिता? जेजू म्हणटा आमी सगळे मनीस उसोक्त पातक करता, पूण आमी आमचे पातक लिपोवता, दोळे बंद करता. आमी दुसऱ्यांची पातकां पळोवन ती व्हड करता. जेजू सांगता पयलीं भितरली ती पातकां ती नितळ कर, दोळे बरे उगड साफ कर, आनी मागीर दुसऱ्यांक जी पातकां ती चुकतें केल्यात तांकां मोगान सांग. पूण आमचे आदले संवय आसून आहात. आदल्या काळार जायत 1940-50 आमच्या घरांनी बॉलकां आसतालेत न्हू, फुडें वा फाटीं. आनी काम सोंपता आमी कितें करतालीं? फाटीं बसून फाटलें बसून खबरो, आनी हें केलें ताणी हें केलें आनी मागीर इसवण वाडटाली. म्हणजे आमचे दोळे आजून त्या वेळार उगडूंक ना. दिसाक म्हणटा दोळे उगडात आनी ज्यो पातकां तुवें केल्यात कबूल करात, ताचें बोगसणें मागात, बरे रस्ते चलात आनी मागीर एके भाशेन दुसऱ्यांक रस्तो दाखयात. तर अशी खास गिन्यान देवान आमकां दिवंक आज आमी हे मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.